Mogal Bapa Mosha, I-18, page 128. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. Tumche savya aso. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Good morning, Father. आईची वाचपा आमकां आमंत्रण दिता आमचो देवा बाराबर सोंबोन घोट करपाक. जायते फावटी आमच्या घराब्यांनी आमी वयल्या वयर घराब्यांनी जियेता. आमचे सोंबोन एकामेका बाराबर घोट आसनात. तर आईचे वाचपा आमकां आमंत्रण दिता की आमी घराब्यान घोट रावया. आमच्या शेजाऱ्यां बाराबर घोट रावया. कशें? रोजारान एकामेकाक आदार दिवन एकामेकाचें आयकोन. सो हें इंटेंशन आमी ह्या मिसान आमी आमकां जोण एकल्याक मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बळें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच आंकवार मरयेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, तुजी सेवा आमचे जीन समोरोंबूंक तूं आमकां आपयताय आनी सोडवून जोडच्याक थांबोनासतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दोयाल मोगान आमकां सदांकाल सांबाळ. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आजारियास उज्या मदें उबो रावून अशें प्रार्थना करूंक लागलो. सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडूं नाका. तुवें मळबाच्या नोकेत्रां सारकी
आनी वेळे वयले रेवेंच्या कोणया सारकी हिशोब नासलोली संसद बसायली ते तुज्या इश्टा एब्रामा खातीर, तुज्या चाकरा इजाकाक लागून आनी तुवें पवित केल्ल्या इस्रायेला पासत तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजी काकलुती विरेत सांडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगल्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पातकांक लागून सगले प्रितुमी वयर मनीस आमची बेपरवा करता. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योधन ना, बलिदान ना, धूम लासप ना, तुका पयलीं फळां भेटोवपाक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकऱ्याचे आनी पाटकुल्यांचे वो धाट्या मोट्या मेंढऱ्याचे होम जाल्ले परी आमची खंतूय बरीत काळजां आनी खालते जाल्ले आत्मे तुका मानो. हें जावं आजच्या दिसा तुजे मुखार आमचें बलिदान आनी सगल्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां नेरमी. कित्याक तुजेर विस्वास ठेवतात तीं कदींच फटोवचीं नात. आतां सगल्या काळजान आमी तुजी खुशी पाडूंक लागता, तुजें भें दवरता आनी तुजें मुखामोळ आशोवन सोदता. आमकां लोजेक सांपडावंक दिवं नाका आनी तूं दुलोप आनी भोव काकलुतसार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या अजापांच्या कोरन्या प्रमाणे आमकां सोडवण दी आनी तुज्या नांवांक मोहिमा जोडून घे सायबा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब ह्या परी जातलो. तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सगळीं म्हणया, तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो तारोक. आमचो जबाब तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बळेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. आमचो जबाब तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताचे मार्गार चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. आमचो जबाब तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगल्या काळजान तावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकलुतसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रून जेजू सोरशें येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सोर्गींचें राज. हिशोब घेवंक सोरू कोत्तोच 10,000 ताळेंत रीण आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो.
फारीक करूंक ताचे कोडें कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घाल्लो. तेन्ना हातां पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तो कोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलोलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कोर. पूण ताचो वांगडी पांय पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तो कोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तर तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसोर ताणें ताका बोणकुणींत घातलो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकोर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय आपल्या दोनयांक तांणी कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपूण हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कोडे मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबोरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कोसोबाच्या हातांत घाल्लो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांत तावन बोगशिना जाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकांय बोगशिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जोझफ स्कीवन हो एक मनीस आयलँड गांवांत जल्मलोलो 150 वर्सां आदीं 1840 ह्या वर्सान. तेन्ना ताणें आपणाचें शिकोप त्याच गांवांत आपणाच्या गांवाच्या भुरग्यां बरोबर केलें. आपणाचें शिकोप करून तो दुबलीन ह्या गांवांत गेलो तो आनी ताणें आपणाचे युनिवर्सिटी स्टडीज केले. युनिवर्सिटी स्टडीज कोतकूच तो आपल्याच्या गांवांत आपल्या बारबोकान शिकताले ते चेडवा बरोबर तो काजार जावपाक लागलो आनी ती दोगूय भुरग्यापणासून एक बरी गोड फ्रेंडा कशी जातलीं. जेन्ना तो परत येयलो आनी तेंचे बरोबर तेंचे काजार थोडे दीस 1-2 दीस उपरांत जावपाक लागले, ते चेडू ताका मेळपाक एका घोड्याचेर येयले एका पुलाचे देगेक. जेन्ना ते येताले ते घोड्यान मातशी उडकी मारली आनी ते चेडू उदकांत पडले आनी तेची तकली फुटली आनी ते तेन्नाच मेले. जोझफ स्कीवन म्हणटा, आपणाक जेन्ना आपणें ते चेडवाक पळयलें आपणाक दिसलें की म्हाजो संवसार सोंपलो. हांव ज्या दिसाक रावतालो, ज्या काजाराच्या दिसाक रावतालो, हो काजाराचो दीस आनी केन्नाच येचो ना आनी तो सारको दुखेस्त जालो. मागीर त्या मनशाक कोणें तरी सांगलें, तूं जेजूचेर भावात दवर, तूं जेजूशी यो. आनी तेणें जेजूचेर भावात दवरलो आनी सोकास तेच्या काळजांत जे दूख आसलें तें उणें जायत वयतालें. पूण तरी तेचें सगलें दूख सोंपोंक ना. ते पासत तो कितें म्हणटालो, आपूण खूंय वयता आपणाक ते चेडवाचोच उगरास येता. ते पासत तो आपणाचें गांव सोडून कॅनडा ह्या देशांत गेलो. कॅनडांत तेणें जायतो वावर केलो. जेजू बरोबर तो रावन तेणें जायतो वावर केलो. जे कोण दुबळे आसले, जे कोण त्रासान आसले तांकां तो आदार दितालो. जे कोण वडील आसले, जे कोण जाणटे आसले, दीसभर तो तांची सेवा करतालो. आनी त्या कॅनडाच्या गांवांतलो लोक ताका म्हणटालो, हो म्हणल्यार एक गूड सॅमेरिटन. आनी ते म्हणटाले, ह्या मनशाक तूं पयशे दिल्यार तो काम करचो ना, पूण जरी तूं पळयत की तूं निदान आसाय, तुका जेन्ना गरज आहा हो मनीस तुका पावतलो.
आनी मोदेकात आनी अशे दीस जाले की तेचं रिलेशनशीप वीथ गॉड, जेजू बरोबर तेचो रिलेशनशीप, तेका हे त्रासांतले तेका भायर काडले. आनी थोड्या दिसांनी तेका आनी एक चेडूचो मोग जालो. ह्या चेडवा बरोबरूय तेचें काजार थारायलेलें. पूण ह्या चेडवाक मोदेच एक सिकनस कॅर जालें. जायते ते दादल्यान जोझफ स्टीवनान त्या चेडवाची जायती सेवा केली, पूण तें चेडूं मेलें. हे फावट तेका परत दिसलें आतां आपणाचें जिवीत सारकें सोंपलें. पूण तोरी ताणें जेजूचेर भावार दवरलो आनी तो फुडें गेलो. ह्या अणभवान तो मागीर दुसऱ्यांक, आपणाचे आवयक जावं आपणाचे कोण आहा तांकां तो अशें एक बरें कांतार म्हणटा. आनी आय एम शुअर तुमी सगळे जाण ते कांताराचे लिरिक्स जाणात. वॉट अ फ्रेंड वी हॅव इन जीजस. हे कांताराची उतरां तेणेन बरयल्या. वॉट अ फ्रेंड वी हॅव इन जीजस, ऑल आर सिन्स अँड ग्रीफ्स टू बेर. वॉट अ प्रिविलेज टू कॅरी एवरीथींग टू गॉड इन प्रेयर. म्हणजे म्हाजे कोरे असलो इश्ट आसा की म्हाजी पातकां तो काडून उडयता. आमचें जे दूख आसा ते सगळे तो घेवन वयता. आमकां कितलें व्हड नशीब आमकां हो असलो इश्ट आसा, ताचें नांव म्हणल्यार जेजू. जेन्ना आमच्या जिवितांत तो म्हणटा न्हू, हॅव वी ट्रायल्स अँड टेम्पटेशन, इज देर ट्रबल एनीवेर, वी शूड नेवर बी डिस्करेज्ड, टेक इट टू द लॉर्ड इन प्रेयर. जेन्ना आमच्या जिवितांत ताळण्यो येयल्यो, जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट येयल्यो, आमी ते मागण्यान जेजूशी व्हरपाचे आनी हो जेजू आमकां आदार दितलो. हे जिवीत जे तेणेन आपणाचे जिवितांत जेन्ना ताका त्रास जाले तेणें जेजूक भेटयले आनी हे जेजून ताका घोटाय दिली. हे कांतार 150 वर्सां आदीं बरयलेले आनी हे कांतार आजुनूय आमी जायते फावटी हे कांतार हे गायता. 400 वर्सां आदीं सान फ्रांसीस शावेर आसलो, तेणें कांतार बरोवंक ना. तेणें आपणाचें जिवीत आमकां दाखोवन दिलें. आमकां गोंयकारांक एक व्हडलें नशीब हय मेळोवपाक. दुसऱ्या देशांनी व्हेरी फ्यू आसात सांत. आनी जोरी तर आमचो भावार्थ वाडोना म्हणजे आमचे भितर कितें तरी सारकें ना. सान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान आमी पळोवंक गेल्यार ताच्या बर्थडेच्या दिसा ताका सांत इनासान सांगलें तूं वच आतां इंडियान. आनी ताका सांगलें 2 जाण वचपाक घातले, बॉबडिली आनी रॉड्रिगीस. ते म्हणूंक लागले आमी वचनात, आमी ते एकलो मायसा सीख जालो आनी ताका तेन्नाच सांगलें तूं वच. देवाचें मोग ताच्या काळजान घातलो, तो गेलो. दीसभर सकाळी तूं सांजे फकत ताच्या मनान एकूच वच, देवाचें काम करप. तो कोण सीख आहा तांचो आदार दितालो, कोण भुरगीं आहा तांकां दोतोवन शिकयतालो. हें जावन जालें ताचें जिवीत. इवन मरणाच्या वेळार तो आतां समज मरपाक आहा फाल्यां परवा, ताच्या मनान एकूच वच, आपूण चायनाक को वयतलो. भियोंक ना, दुसऱ्यांक कोय बरी खबर दितलो, हेच तो आतां मरपाक आहा. पूण ताच्या काळजान जेजूचो मोग अणभवता भरलेलो आसा. तो वतोंक सोदता दुसऱ्यां पासत. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी तेच पळयता. 2000 वर्सांची काणी जेजूची. पेद्रू जेजूक सांगता आपणाच्या लोकांक कितले फावटी बोक्षिपाचे 3दा. जेजू तांकां सांगता 7 फावटी 7. तांकां बोक्षीच रावात. जेजूचें आमी जिवीत पळोवंक गेल्यार खुसार पासून जायत्या लोकांनी ताका मारलो, जायत्या लोकांनी ताची फकाणां केली, पूण ताका बोक्षिले. आयचें शुभ वर्तमान, आयची वाचपां आनी आयचो सांत आमकां शिकयता देवाक घोट रावात. खोलायेन हो निश्चय करात की देवाक घोट रावात. देवाक घोट रावप म्हणल्यार आमच्या घोराब्यांनी वयल्या वयर आमी रिलेशनशीप दवरचें न्हय. आमच्या घोराब्यांनी रोजार जावं दुसऱ्यांचें आयकप, दुसऱ्यांक बक्षिवप आनी दुसऱ्यांक कितें बरें आहा वो दुसऱ्यांचें कितें आयकप, हें करूंक आमी प्रयत्न करुया. आमेन.
उबी रावया. सोर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुझे आख्खे रोचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थोन उबारता. ती कोणवालायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पिडा पिडेस निरोंत्रोल येवंक. हे पिडेक लागून दोगतोगतल्यांक बेगीच इलाज आनी तांचे कुटुंबांक फावो ती बोल सोंकती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशे येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोतल्या विद्वांतांक हे गुणांनी बोर बेगीनूच सोडून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C22 माफी मागता शांती दिता पेज 37. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा मोगाल देवा, हे सोरबोनेचे बोलये वरवीं आमचे पातकांतली आमकां नितोर कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावं दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा तांय बात्ता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करून आमची मोना, शुद्ध करून आमची काळजां फावो कोताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्या वंडोवण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान बोत्ताय तूं आमकां नव्या बोलान. सोतल्या वस्तू फावो ते मोल दिवंक, सोरोना तसले वस्तूंचे दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करूंक निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवितपणाची झोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणी कोर्राचे हे रोगोत. पातकांचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सांनी पुनः जेवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगियून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता आनी सर्व खाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकवनान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेन्ना आमी आमच्या बापा म्हणटा, आमी आमच्या घोराब्याचो उगडास करुया. आमच्या घोराब्यान कितें त्रास आसा वा आमचें कितें इंटेंशन आहा ते ह्या वेळार आमी देवा मुखार घालुया. तशेंच आमी मागुया आमच्या बेनिफॅक्टरा पासत, आमच्या गोवा जेजुइताच्या बेनिफॅक्टरा पासत आनी जे कोलॅबरेटर्स आहात, जे आमचे बेसिलिकान वा दुसरे मिशनांनी जे लोक आसात ते आमचे बरोबर वावर करतात, तांकांय आमी देवाक उबारुया ह्या वेळार. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेर पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशान ओट्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचे दीश घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीत मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना, देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवत्ता. तुजे सोशिलो कोसळूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. D29 म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या. पेज 62. Mo
जेजू आमचे भितर आसा, कुडींत आयलोलो आसा खरो, पूण आमच्या मनांत, आमच्या भावनांनी, आमच्या आठवणींनी, आमच्या मनांत आनी आमच्या आत्म्यांत तो आसा. पूण ताका पूर्णपणे आमच्यान एकवटून रावंक जायना, कित्याक आमची चाल चिंतपाची आनी भावनाची ती आमकां आदले सोये प्रमाणे दोत्तात आनी सोये प्रमाणे आमी सगळें कोत्ता. पूण ही सोयी भायर काडूंक जाय, ती उमटून काडूंक जाय. तेन्नाच की आमकां खरें बोगसणें मेळटा आनी आमची वाट मागीर जेजूचे वाट जावंक लागता. ताच्या मार्गांतल्यान स्वतांतल्यान आमी चलोवंक लागता. नाजाल्यार ह्या खोटेपणांतूच आमी जियेता. देंवचार आमकां हे भाशेन आपल्या ताब्यांत करता. तर आमी सगळें जेजूक ओपून दिवया आनी भितरल्यान स्वतंत्र जावया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल बापा, तुज्या पोवी जेवणान आमी वांटो घेतला. ताचे पासत तुका दिनवासून विस्वासान तुजे लागीं आमी मागता. आमची सगळीं पातकां भोगोस दिसा दिसाचे गोरजांनी आमकां आदार दी. मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या दैवीक जिवितान आमकां ओदीक ओदीक भर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देव बरें करूं म्हणटा फादर मविन आनी फादर एडसनाक. ते दोगांयनी मीस म्हणलेले आसा आनी आमचे पासून मागणें केलेलें आसा. तर तांकां देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे फाबियोलाक जाणी वाचपां केलेलीं आसा. हांगसर मांडावळ करता आमचे सांकिस्तांव आनी रां आनी आमचे वॉलंटियर्स आमकां मदत करता तितल्यांकूय. आनी तुमकां सगल्यांक सदांच हांव तुमकां दिनवासतां, कित्याक तुमी हांगसर व्हडे भोक्तीन येतात. भोक्ती कित्याक आमचो सान फ्रांसीस शावेर गोंयचो पाय आमचे पासत मागता, सांबाळटा, राखता, मागता ते आमकां दिताय. ताका लागून आमी हांगसर येता. पूण आमचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक बदलोवन दिवंक जाय. येताना आमी हांगसर मिसाक आनी वेता, पूण जिवीत खूब पाटी बदलोंक ना, कित्याक आमकां खरें बोगसणें मेळोंक ना. ताका लागून तो आमच्या पाद्रीक सांगतालो, सगळ्या जाणांक सांगात मिसाक वेतात खरी, पूण कुमसार करात आनी ह्या दिसांनी हे कृपेचें नयन करतना तुमकां सगळें ध्यानांनी तो बोदतलो. देव बोदता, पूण ताच्या मागण्यांतल्यान हें घडोवन येतलें. तर कुमसाराक यात. आमी बसता हांगसर कुमसाराक मिसा आदी आनी मिसा उपरांतूय. मिसाची मांडवळ आतां अशी आसा, सांगे आतां 4:30 मीस आसतले, पूण ह्या दिसांनी 6:00 आमचे भाशेन न्हय, पूण इंग्लीश भाशेन मीस. 7:00, 8:00 आनी 4:30 आमचे भाशेन. निमाण्या दिसाय तशेंच मीस आसतलें. मांडावळ तशीच 6:00 मीस इंग्लीश भाशेन, 7, 8 आनी 4:30 म्हणल्यार हितूं व्हडलें आमचे भाशेन मिसां आसतलीं. पूण सगळीं मिसां व्हडलीं मिसां कशीं घेतले आमी. कित्याक लागून 9:30 त्या दिसा आमी मीस दवरचे ना. धरीत जाल्यार चड लोक येता, आमी जाणो तें. आनी ताका लागून पुरसांवकूय खूब लोक आसतलो, मागीर तें मातशें बरें पडचें ना. ताका लागून आमी ह्या वर्सा तें 9:30 मीस दवरूंक ना, पूण सगळीं मिसां व्हडलीं मिसां कशीं दवरलेलीं आसा. आमी तुमचे पासत सदांच मागता. 5:00 आमी पवित्र बुजवण घेता. खूब लोक त्या बुजवणेंत भाग घेतात आनी एकामेका पासत आमी मागया. आमकां मागण्यांची सगळ्या जाणांक गरज आसा, तर एकामेका पासत मागया. तुमकां तर तुमची म्हणजे इंतेसांव दिवंक जाय जाल्यार तुमच्यान आमकां दिवंक जाता. आमी ती तुमची वाचता, पूण मिसां आमची तुमची ती तर दुसऱ्या जाग्यांचेर म्हणटलीं. पूण हांगसर आमी वाचता, कित्याक आमकां त्या दिसा आमचें नांव घेतलेलें जाय
आनी आमचें इंतसां आमी म्हणून हितून दाखयतात एकामेकाक देवाक आनी जांचे पासून आमी मागता तांचे पासून. ह्या वर्सा आमी 399 इयर्स बोत्तात सायबाक, सांत इनासाक, सांत तेरेजाक, सांत फिलीप नेरी आनी सांत इजिदोर हांकां इतलीं वर्सां बोत्तात सांत जाल्ल्यार 399 वर्सां. म्हणटच आतां हें वर्स आनी फुडल्या वर्सा 400 वर्सां बोत्तलीं. म्हणटच हो आख्खो काळ आमी त्या पासत वापरतल्या आनी फुडेंय. पूण हो काळ म्हणून हितून ताचे पासत आमी दवरतल्या. खूब वस्तू भगवान फ्रांसीस शेवेराचे वयर आमी तुमकां दाखयतल्या, दितल्या आनी करतल्याय. तर हें मनांत दवरात. 17 एक मीस आसा 8 तें पाद्री वास्को दे रेगो हांगसर रेतोर आसलेली 16 वर्सां तांचे पासत आसा. तो तुमच्यान तातूंत वांटो घेवंक जाता. आमचे बरोबर फादर मर्विन डिसूजा आसा. ते आमचे PDD ऑफिसर आसात. पूण ते कितें करतात, जांकां तुमकां तर आमच्या एका पाद्रीक घडोवन हाडूंक जाय, भुरगे जे आसात ते पाद्री जातात, जेजूट पाद्री जातात, तांकां तुमकां मदत करूंक जाय. तांचे कडेन फॉर्म्स आसात. आनी जाणटेले पाद्रीकूय मदत करूंक जाय जाल्यार तुमच्यान तांचे कडेन फॉर्म्स घेवंक जातात. देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बागियोन फ्रांसीस शावेराक मागणे. बागियोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे कालीस सोगलेस लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून तूं मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेवन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांता. आमेन. आमेन. वचुया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोवकार. मीस जातकूच खुर्साची वाट इंग्लीश भाशेन आसतली. U20, page 240.